तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या संतोषपुरी काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरमता सर्गी जीवनान तुझ्या आम्ही बागेता सौम्य जेसू ख्रिस्ता सोडवणारा उपकाराचो तुझ्या अर्गा दिता तुझ्या आमकां नितळ केला कुर्साच्या मरणांतून जिवीत दिलं सौम्या तुझ्या नावान आमी संगाता मेळ्या संतोषपुरी काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जीवनान तुझ्या आमी बागेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी येमिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. येमिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गांत जावन येमिसाचें बलिदान भेटयतात. रिचर्ड सिक्वेरा जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादर वाडो, ऑजवर्ल्ड पायस ल्हान पुलवाडो, विन्सेंट बबिता आळवा शिरवा, गरचालमा बसोन मीस भेटयता. ऑजवर्ल्ड पायस आनी कुटाम ल्हान पुलवाडो, देवदीन मार्क पायस आनी ब्रिजिट पायसाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. ऑजवर्ल्ड पायस आनी कुटाम ल्हान पुलवाडो. ह्या सर्व तेसावां खातीर येमिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोमयाची मजर करपा येमिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा देवाच्या उतरांचो आयतार संभ्रमता. पवित्र सभेन ह्यो आयतार देवाचे उतर संभ्रमच्याक, शिकच्याक आनी परकड करच्या खेरीत रितीन समर्पून दिला. क्रिस्ताचे उतर तुमचे मदें वस्ती करता म्हणली सांत पावलान कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतली उतरां ह्या वर्साच्या संभ्रमांक संदेश जावन घेतल्यान देखून आमच्या समुदायांत आनी आमच्या काळजा मनांत देवाचे उतर उदंड भरून आसूं म्हूण मागया. देव आपल्या उतरां मुखांत आपणाकच उगडापो करूंक आशेता आनी आमचे थंय जियेवंक आशेता. देखून ह्या एकरिसाच्या बलिदाना वेळी ताची दैवीक हाजरी आमी भोगूंक फुडें सरया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन आज आमी संभ्रमता. देवाचें उतार तुमचे मदें वस्ती करता म्हणलो तो विशय ह्या फेस्ताचो, ह्या संभ्रमाचो संदेश जावन घेतला. त्या देवाच्या उतरां मारिपाक क्रिस्त आमचे मदें, क्रिस्ताचे उतार आमचे मदें आसा. ते उतार जावन आसा क्रिस्त आनी तो क्रिस्त आमचे मदें जियेता, आमचे सांगाता आसा. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या देवाच्या उतराक आमी मान करतना, देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करतना क्रिस्ताचें आजारपण आमचे सांगता, आमचे मदें आमी बगया आनी आमचें जिवीत त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक, देवाच्या उतराच्या पदवेक आमी समर्पण करया. आनी त्या मारिपात हें देवाचें उतार आमच्या जिवितांत खरें करूंक, तें सत करूंक, तें जियोंक करपा तसो सोमी आमकां हरी एकल्याक लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्ल्या ह्या दिरव्याक, देवाच्या उतराक फावो तो जागो दिवंक, आमच्या कुटुंबांत एक फावो तो स्थानमान दिवंक, हें देवाचें उतार दिसपट्टें वाचून नियाळ करून ह्या देवाच्या उतराच्या संदेशा प्रकार जियोंक आमी सुकोवन पडल्या, आमी अस्कत, आमी पातकी जावन आसा. तर तेच देवाचें उतार जावन आसच्या क्रिस्ता लागीं बगसाने मागया.
आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक आनी अमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरण सांगता. मोनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या वचून बगे सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी आमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. सोमिया काकुट, सोमिया काकुट, क्रिस्ता काकुट, क्रिस्ता काकुट, सोमिया काकुट, सोमिया काकुट. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या यज्ञास पुरता. सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलो तू पवित्र, एकलो तू ईश्वर, एकलो तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुज्या कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी बरोवन वचो या आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पूर्वी ताणें जेरुसलेमच्या प्रांत्याक आनी नेफ्तालीच्या प्रांत्याक आत्माक भोंगून दिलो. पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट, जोर्दान पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्राचो प्रदेश महिमेमोवन करतलो. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवणेच्या समयेर संतोसतात आनी झुजाची लोट वांटून घेतना उल्हासतात. तशीं ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात, कित्याक मिदियनाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें. तांचें बारांचें जू, तांच्या कांदा वयले लांकोड, तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडोवन उडयलाय.
देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Serves formoso usual, tos musotaro, Serves formosus var, tos mosotaro. serves formoso usual, tos musotaro, her konak have bilise, serves poros mucha जीविता सुखांब हेर कोणा खावे कांबस Serves formosus var, tos mosotaro. ये उपकार सर्वेच परा लागे हावे मागला आता येतेस मुझी आशा सगळ्या मुझ्या जिवितान सर्वेच पराचे घरी हावे बेडार करून सर्वेच पराचे समृद्धी पोट साकून ताच्या मंदिरान ताची कुशी हावे समजून घे Serves formosus var, tos mosotaro. Serves formosus var, tos mosotaro. सांब पावलोन कोरिनगारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां भावांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे हांव तुमचे लागीं परतून मागतां, तुमचे मदें एक सारकी भावना आसूं जाय. तुमचे मदें थंड आसूं न्हय. तुमी एका मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावांनो, तुमचे मदें न्याय झगडी उक्तल्यान म्हूण मोयजेच्या घरच्या मार्फत म्हाका कळोवन आयलां. तें सामान सांगचें जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा. क्रिस्ताचें कितें वांटें जाल्यार वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार केळायिल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें. पवित्र स्नान दिवं म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय. म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपयच जायनाशें मनशाच्या जाणवायच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू सरकाराची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सरतराची पिडा शिडा गुण करीत गेलो. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. जुवांक धरण बंदेन घाला म्हणले खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलायाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. बगार जबुलोन आनी नप्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराच्या वेळेर आसलेल्या कफरनाहूम शाराक वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबुलोनाचो आनी नप्तालीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समकेचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनबावर्त्यांचें गलिलिया, काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसांग करूंक लागलो. पातकेजींनी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जाताना दोग भावांक, पेद्रो म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें पळयलो. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचो पागी करतलो. तक्षणांच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय जावन मुखार वतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एके माचव्यार ते आपली जाळां सामा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणांच मासो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तराची पिडाशिडा गुण करीत आख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकाचो आयतार आज आमी संभ्रमताना आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतरां सांगता. थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. 2008 ऑक्टोबराच्या 5 ते 10 तारखे पर्यंत रोमांत 12वी सामान्य जराल सभा सिनोद सभा चलली. आनी ह्या सिनोद सभांत सभार बिस्प थंयसर जमल्ले. आनी ह्या सिनोद सभेचो प्रमुख विशय जावन आसलो पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत देवाचे उतार. पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत देवाचे उतार. आनी ह्या विशयांत जायतो विचार विनिमय तांचे मदें चल्लो. जायत्या बिस्पांनी तांचे अभिप्राय थंयसर मंडन केल्ले. आनी तो वळो थंयसर लात्विया देशाच्या, सोवियत युनियनाच्या लात्विया देशाच्या जलगांव दियेसचो गवळी बाप आंतोन्स जुस्तूस हाणें उलयतना सांगलें, एक सोबीत घडीत हें हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. ताणें ताच्या त्या घडितांत उल्लेख केल्लो याजक जावन आसा विक्टोर्स. विक्टोर्स म्हणलो तो याजक. सोवियत युनियनांत थंयसर पवित्र पुस्तकाक आनी तशेंच क्रिस्तांव धर्माक आड व्हरलेलें. आनी तो वळो हो विक्टोरस याजक ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसलो आनी त्या देखून ताका कैद केलो. ताका थंयसर कैद केल्लो. पवित्र पुस्तकाची प्रती ताचे थंय आसा म्हणल्या खातीर. आनी सोवियत एजंटा प्रमाणे पवित्र पुस्तकाची प्रती आपणावचें आड व्हरलेलें. देखून तांणी पवित्र पुस्तक धरणीर उडोवन पवित्र पुस्तक पांयांत गुड्डावंक ह्या याजकाक परवानगी दिली. आनी तवळ मात्र तुका माफी मेळटली, सुटका मेळटली म्हण तांणी सांगलें. पूण हो याजक विक्टोर्स दिंबयेर पडलो. पवित्र पुस्तकाक उमो ताणें दिलो मोगाचेनो. आनी तवळ ताका कैद करून सायबिरियांत 10 वर्सां कठीणायच्या वावुराची शिक्षा ताका दिली. आनी ताका थंयसर कैद करून 10 वर्सां दवरलो मोगाचेनो. आनी 10 वर्सां उपरांत ताका सुटका मेळ्ळी. आनी सुटका मेळोन फाटीं ताच्या दियेसेजेक आयलेल्या वेळार ताच्या फिरगजेंत मिसाचें बलिदान तो भेटयता.
आणि मिसाचें बलिदान भेटयतना देवाचे उतार तो वाचता, देवाचे उतार तो परगट करता आनी निमाणे म्हणटा देवाचे उतार हे, देवाचे उतार हे. आणि तो वळू थंयसर आसलेल्यांच्या सगळ्यांच्या दोळ्यांनी दुखां नेवतात. इगर्जे भितर रोडोवंक सुरू करता लोक. तांकां ताळयो पेटून शाबासकी दिवंक मौन आसलें, पूण ताळयो पेटल्यो जाल्यार ह्या सोवियत युनियनाच्या परमानाक आदेशाक विरोध केल्ल्या परीन जाता. म्हणल्या खातीर ह्या लोकांक ताळयो पेटून रडत रावली आनी हे देवाचे उतार तांणी स्विकार केले मोगाचें न्हू. आनी थंयसर क्रिस्तांव छाप्याक म्हणजे क्रिस्तांव धर्माक सन्मान जाल्ल्या त्या पुस्तकांचे छापान करूंक थंयसर आड व्हरलेले मोगाचें न्हू. जावंक बरो क्रिस्ती शिक्षणाचे बूक जावंक बरो क्रिस्ती समर्थीचे बूक जावंक बरो आनी प्रत्येक जावन बायबल पवित्र पुस्तक छापूंक थंयसर आड व्हरलेले. आनी तांचे एक चिंता बसलें, जर तर पवित्र पुस्तक छापिनात, पवित्र पुस्तकाच्यो प्रती नात जाल्यार सोवियत युनियनांत भावार्थ उरचो ना, भावार्थ आखेर जातलें, क्रिस्तांवपण आखेर जातलें म्हूण. पूण ह्या लोकान सुरविल्ल्या पवित्र सभेन मोगाचें धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकान आमी वाचता. थंयसर पवित्र पुस्तक बरोवच्या पयलें लोक थोडे संगती पवित्र पुस्तकांतल्यो बाई पाठ करन तोंडपाशी करन मागणें करतले, उलयतले, सांगतले. आनी आतां हांगासर ह्या लात्विया देशांत त्या गांवांत त्या लोकांन थेंत केल्या मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक थोड्यो संगती पवित्र पुस्तकांतले तांणी तोंडपाशी केलें आनी ते बाई पाठ करन तांणी सांगूंक सुरू केलें. आनी त्या मारीफात देवाचे उतार तांचे मदें तांणी जिवें दवरलें आनी हें देवाचें उतार तांणी परगट केलें. आनी ह्या देवाच्या उतराक तांणी साक्ष दिली मोगाळ भवन आनी भयणीनो. एक अपुर्बायेचें गडीत मोगाचें न्हू. आनी हें घडलें 2008 इस्वेंत. ताज्या उपरांत 2010 इस्वेंत पापा फ्रांसिसान ओर्बम दोमिनी म्हळ्यार सोम्याचें उतार म्हणलें सिनोदी उपरांत एक सिनोद सभा जाल्या उपरांत पापसाहेब एक अपोस्तोलीक शिकोवन दिता. आनी ह्या अपोस्तोलीक शिकवणेंत बाप विक्टोर्साचें नांव उल्लेख करूना जाल्यार देवाचें उतार साक्ष दिवंक, जीव दिवंक प्रेरण तें बोळ आनी देवाचें उतार तें सत्यवंत म्हणलें ताणें पापा फ्रांसिसान बरयिल्लें, उल्लेख केल्लें आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. आनी त्या मारीफात देवाच्या उतराची ओडवीक, देवाच्या उतराचें वर्तेपण, देवाच्या उतराचें मोलादीकपण कितें गे म्हणलें तें थंयसर परगट जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाल्या जाल्यार देवाचें उतार जें कितें आदिमागा प्रवाद्यांनी परगट केल्लें तें जेजूच्या येण्या मारीफात तें सत जाल्लें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लीं तीं 2 नांवां मोगाच्या थंयसर आयकल्लीं आमी नांवां आमकां उडासा काडलें जाल्यार जबुलान, नप्ताली. आनी इंत उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवाद्यान आदिमागा परगट केल्लें, आदिमागा प्रवाद केल्लें मोगाचें न्हू. ह्या प्रांतांतल्या लोक खाळोकांत आसलो, मरणाच्या सावळींत आसलो, तेलगून इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लें काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो, मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड मागलो. आनी ह्या उतरांक आयच्या वांजेलांत सरकीं ताळ पडटात मोगाचें न्हू. आनी त्या मारीफात जें कितें इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लें तें जेजूच्या येण्या मारीफात तें सत जाल्लें आमकां आयकूंक मेळटा. हाच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालतना इजायाची उतरां इस्रायलाच्या पथकाक लाभोवंक जाय अशी शिक्षा कळीत करताच तांकां लाभोवंक आसच्या सोडवणेचें देणें वर्णितात मोगाचें न्हू. राई आज देवाचे उतार आयकून देवाचेर फातींनी दवरच्या बदलाक तो कालें करता असिरिया रायाच्या त्या बोळाचेर तो सक्तेचेर फाती येता आनी असिरिया रायाक तो जागो दिता. आनी अशें क्रिस्तपूर्व 721 वर्सां उत्तराच्या राजाक वो आज राई नासाक कारण जाता मोगाचें न्हू. लोक निर्वाशी जाता आनी असिरियाकार झुजाच्या पयलें तांणी केल्ल्या शर्ता प्रमाणे झुजाच्या मांडावळी प्रमाणे हेरां कडच्या लोकांक आडन त्या प्रदेशांत या नेबुलान जप्ताली ह्या प्रदेशांत घालतात मोगाचें न्हू. आनी अशें आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें गलिलियाचो वो प्रदेशांत आसचो लोक अनबवर्तेचे गलिलिया म्हणलें नांव अशें त्या गांवाक पडलें. खंयच्या लोकांक
त्या गांवांत घाल्ले ह्या झुजा उपरांत आनी त्या देखून एका लेखान हो लोक खाळोखांत आसलो, मरणाच्या सावळेंत आसलो आनी तांचें जिवीत तसलें जाल्लें आनी असल्या लोकांक जेजू ह्या संवसाराक येता, जेजू तांकां उजवाड दिता, नवें जिवीत दिता मोगाचें न्हू. आनी त्या मारिपात देवाचें उतार तें आदी मागा परगट केल्लें तें सत खरें आनी हें देवाचें उतार जेजू मारिपात तें सत जालां म्हणलें जेजू थंयसर दाखोवन दिवचें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलाचे दुसरो भाग आमी पळयल्यार जेजू ताजें मिसांव वावर सुरू करतना जेजून दिल्ली उलो जावन आसा, पातकेजीनी बदला बरी खबर सतमाना कित्याक सर्गेचें राज लागीं पावलां. पातकेजीनी बदला जेजू ताजे मिसावाच्या सुरवेर पातकेजीनी बदलूंक उलो दिता आनी त्या मारिपात नव्या जिविताक देवाचें उतार मोगाचें न्हू. पातकेजीनी बदलूंक एक बळवंत आदार जावन आसा म्हणल्याक सांबावलो तिमोथीक बरयल्या पत्रांत आमकां विवरून सांगचें आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. तो म्हणटा, देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वा सुखी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता. त्या देखून देवाचें उतार आमकां तरबेत करता आनी त्या मारिपात पातकी जिणी सांडून एक बरें जिवीत जियोंक आदार जाता म्हणलें हें आमी पळयता मोगाचें न्हू. आतां जेजून हें देवाचें उतार ही बरी खबर परगट करूंक कोणाक विसलें मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें साद्या मासली बागतेल्यांक पागीक विसून काडलें, जेजून तांकां तरबेत केलें, तांकां बळवंत केलें आनी त्या मारिपात हें देवाचें उतार तांकां परगट करच्याक धाडलें मोगाचें न्हू. आनी तांचे मारिपात हें देवाचें उतार परगट जालें. जेजून म्हणलें, हांव तुमकां मनशाचे बागी करतलो, मनशाचे बागी करतलो. हें देवाचें उतार परगट करन साबारांक जेजू थंय हाडूंक ते सकले आनी खरेपणी ते मनशाचे बागी जावंक पावले, तांचे जिविताच्या परिवर्तनाक कारण जावलें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें देवाचें उतार पवित्र पुस्तकांत आमचें हें थोड्यांचें न्ही. थोडे फुडें आमी चिंतूंक बरो हें उतार तांकां लागलें, हांकां लागलें, ताका सांगलें, हाका सांगलें. ना, देवाचें उतार हें सगळ्यांक मोगाचें न्हू. आनी हें देवाचें उतार सगळ्यांक सांगत हाडटा, देवाचें उतार सगळ्यांचें जिवीत बदलावन करता आनी देवाचें उतार तांकां एकवटायता म्हणलें हें सत जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी हाका साक्ष आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांबावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांतलीं उतरां आमकां उगड आसा घेता. सांबावलान कितें म्हळें, तुमचे मदें एक सारकी भावना आसूंक जाय, तुमचे मध्ये थंड आसा नये, तुम्ही एका मनाचे आणि एका अभिप्रायाचे जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक बाबा. मनशा मुखांतर सुवार्थ स्विकार केल्ल्याचें जिवीत कितें आसा जाय, कशें जाय जाय की म्हणलें सांबावलो वर्णिता मोगाच्यान आनी आपणाक धाडलोलो ही सुवार्था परगट करच्या खातीर परगट करूंक आनी त्या मारिपात क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नापायस जायन अशें मनशाच्या जानवायेचे उतराविणें तें परगट करूंक धाडलां म्हणलें सांबावलान उल्लेख केलें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें मोगाचें न्हू. ते देखून आयच्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना आयचो संदेश आमकां कितें म्हणटा, क्रिस्ताचें उतार तुमचे मदें वस्ती करता. त्या देखून हें देवाचें उतार आमचे मदें आसा, आमचे मदें वस्ती करता, आमचे मदें एकवट हाडटा, आमच्या जिविताच्या परिवर्तनाक कारण जाता आनी आमकां जिवाळ आनी क्रियाळ करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून हें देवाचें उतार आज आमचे मदें आसा. हें देवाचें उतार आमी अनुभव करी जाय, देवाचें उतार आमी तें स्विकार करी जाय आनी त्या मारिपात ह्या देवाच्या उतरा मारिपात देवूच आमचे संगे आसा, आमचे सांगात जी येता म्हणलें तें आमी अनुभव करी जाय मोगाच्यान. त्या देखून देवाचें उतार आमच्या थोड्या घरांनी कितें जालां, आल्तारीर आसा, थोड्यांच्या घरांनी गोड्रेजीन आसा, थोड्यांनी खंयी वर्साक एक फावटी खंयी उक्तें करचें, खंयी गर्बेज मेळटा घेतना पाद्राप खंय उक्तें करचें कोणना, असली परिस्थिती थोड्या घरांनी खंडीत आसा. त्या देखून पापा फ्रांसिसान म्हणली उतरां, देवाच्या उतराची गजाल वार्षिक न्ही, बगार वर्सभर
म्हूण तो जागयता ते शब्द पळया वार्षिक न्ही वर्साक एक फावटी न्ही वर्सभर म्हणजे हर एका दिसा देवाचे उतार आमी उक्ते करी जाय देवाचे उतार आमी वाची जाय देवाचे उतार आमी नियाळ करी जाय ताका लागून तो म्हाका उतरां उडास येतात सांत जेरोमाची पवित्र बुद्धाक तोरजोमो गेल्लो ताणें कितें म्हळें जो कोण देवाचे उतार नेना तो क्रिस्ताकच नेना देवाचे उतराची वळख ना जाल्यार ताका क्रिस्ताचीच वळख ना म्हणलें तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतराचो आयतार आमी संभ्रमतना ह्या संगतीचो आज आमी नियाळ करतना पयल्यान पयलें देवाचे उतार आमचे संगी आसा देवाचे उतार उतरां मारिपाक देव आमचे संगी आसा ते आमी वळखून घेवया ह्या देवाच्या उतराक जागो दिवया देवाचें आजारपण चड आनी चड आमी भोगूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू हें देवाच्या उतराक आमच्या घरांनी कुटुंबांनी एक फावो तो जागो आमी दिवया मोगाचें न्हू आनी हर एक दीस हर एका घडये हर एका दिसा आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार हें देवाचें उतार आमी वाचूंक नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू तिसरें वाड्या जमतीक आमी या वाड्या जमतींत हें देवाचें उतार परगट जाता ह्या देवाचें उतार आमी नियाळ करता हें जिवाचें उतार म्हाका कितें बगलां आमी सुवार्ता थंयसर परगट करता एक प्रवादी जावन हें देवाचें उतार म्हाका कितें सांगता आमी परगट करता मोगाचें न्हू त्या जमतीक या आमच्या प्रवादपणाचें मिसांव आमी जारी करया मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताचें परिवर्तन करन हें देवाचें उतार आमी जिवें करूंक देवाचें उतार परगट करूंक आमकां हर एकल्याक आपयलां म्हणलें सत आमी वळखून घेवन आमी सुवार्थेकार जावंक आमी सुवार्थेकार जावं आनी ही सुवार्ता परगट करूंक आमी प्रयत्न करया प्रत्येक जावन आमच्या जिविता मारिपाक आनी त्या देखून हें सगळें करूंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सोमयात हांव आमी मागून घेवया आमीन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी भितमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा दे बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो दे तो देवातान जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां अमरेचे उदारीत आनी गोड घेतले आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच फुले ताका उसार मारलो ताणें कस्टमरान सोंसलें आनी ताका आनी केपेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांचे मनसेवे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुताता निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमीन मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमी हरी एकली सुवार्थागार जावन देवाचे उतार आमी जियो आमचे जिविता मारिपाक परगट करूंक आपोवणे आसा तरी हें देवाचे उतार आमी जिवें करूंक वावर करूंक जाय आसली कृपा ह्या भावार्थ्यांच्या प्रार्थना मारिपाक आतां आमी मागोवन घेवया आमचो बाप साहेब आमचे गवळी बाप आनी सौर याजक देवाच्या उतराचो चड आनी चड मोग करतले गुंडायन हर एक दीस तीस नियाळून संतोशान तांचे ताबेन आसच्या लोकां संगी संतोशान वांटून घेतले जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जवाब सोम्या आमकां तुज्या उतराचे दूत कर सोम्या आमकां तुज्या उतराचे कर आमचे देवाचे उतर परगटणाऱ्या वाचपा आनी देवाचे उतर शिकोवचे शिक्षकां दीस दीस देवाच्या उतराचे जाणवयेन गूण जावन त्या उतरांत रुपीत जावन ते उतर जिविताचे साक्षी मुखांत्र परगटतले जावं म्हूण मागता सोम्या आमकां तुज्या उतराचे कर भुरग्यांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमी वडिलां देवाच्या उतरांतान प्रकाशीत आनी फूट जावन तांच्या भुरग्यांक जाणवयेन मार्गदर्शन दिवन आनी क्रिस्तांतय तांकां भावार्थ पाशार कर म्हूण मागता सोम्या आमकां तुज्या उतराचे कर आमचो सगळो क्रिस्ती समुदाय ताच्या उतरा बोवारी जमो जावन देवाक आयकून एकवटान वाडो आनी देवाच्या मोगाक करी साक्ष दिवं म्हणून मागया
सोम्या आमकां तुज्या उतराचे कर. क्रिस्ताताई एकवटाक आपोवणे लाभलेली अख्खी पवित्र सभा पवित्र पुस्तकांतले देवाचे उतार आयकून खरी आनी निरंतर एकवटाची वाट सोदून काडू म्हणून मागया. सोम्या आमकां तुज्या उतराचे कर. आमी सर्वांनी हर एक दीस देवाचे उतराक आमची काळजां उक्ती करन अशें हर एक दीस शांती स्थापन करचे खातीर वावरूंक मागया. सोम्या आमकां तुज्या उतराचे कर. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा ह्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. देवाचें उतार तें जिवें बळवंत ते देखून आज ह्या देवाच्या उतराक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत एक फावो तो स्थानमान दिवं. हर एक दिसा वाचूंक नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करतले म्हणलो निर्धार करया आनी त्या देखून करपा आमी मागया. गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर मागया. कुटुंबांत आशिल्ल्या प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. हें वरास भुरग्यांचें वरास भुरग्यां खातीर मागया. तांचे शिका बरेंगन शिकोवंक मुखार येवच्या एग्जामाक परिक्षांक बरेंगन तयार करूंक तांकां मतीक उजवाड दी म्हूण आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागता म्हूण सांगलां तांचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा देवाचें उतार एक वर्तें दिरवें जावन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता. ह्या देवाच्या उतराची सकत आमी चड आनी चड जाणां जावंक हें देवाचें उतराक चड आनी चड वेळ दिवंक आनी त्या सक्तेन आमी बरोवन जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासारता ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मुली पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर. तुजी खुशी पाळू उर्बेन आमकां भर. तेजे सेवेची उदार आमकां कर. मोरेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासारता क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुजी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर. तुजी खुशी पाळू उर्बेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर. बोलीचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावन दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मेमीत आमच्या अनेक भविसवीच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव. प्रार्थुया सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावाशें कर. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा
सर काळी आनी सर्वांतय जेजो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान ताणें दिलो आमकां जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुना जवानपणां जिखले आमा समेस्ता जिवे ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें येरागन पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान. बाबार्थ सगून परगटया. जेजू मेलो जेजूची वाजला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपोती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान फ्रांसीस सालेसा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजो वरवीं त्या जेजो सांगता त्या जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
जेसून बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागोंक शिकयलां, देवाची खुशी करूंक आमकां शिकयलां. तर जेजून शिकयल्या उतरांनी देवाच्या उतराक आमी जागो दिवन देवाच्या खुशयेक खालती मान घालून आमी जियोंक, देवाच्या उतराचे स्वार्थेकार जावंक कृपा आतां आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजो क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. कित्या जोडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सोम्याची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोम्यांत म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाची वेळी तुवें उडो मोडलोय, तुज्या त्या मासांचो बोदलोय. कांसिंको दातारो रग जायशे केलोय, उप्राची सा पियेव दिलोय. हे जेजू मोगाळा, रायडा ये कुल्पे सागोरा दुनिया भागे मोता. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, जेजू दयाळा. सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोलसो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोवत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगून शेंकन. या आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे आमी सांगता म्हणया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो ध्येय घेवन भुरग्याचे वरास आचरण करूं. आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू परी तुका मानवालें जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावंक मान दिवंक आनी तांकां दुखय नाशें चलोवंक कृपा लाभय.
प्रायतेगीत वाडटाना शेगून आनी फुलो पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तांकां बर आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर शिकपान बुदवण कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांपडना अशें तांकां सांबाळून धर सरको बेसवीसून काडो आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां करपा दी बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजोन पवित्र सभेच्या शिकोवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूं तांकां जाणवाय दी बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे तांचे सवें तूं राव आनी तांकां सांगात दी तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमीन. हातून साजुता देवा आमचे पासो तूं विनाती कर हातून साजुता देवा आमचे पासो तूं विनाती कर हातून साजुता देवा आमचे पासो तूं विनाती कर हातून साजुता देवा आमचे पासो तूं विनाती कर. सांजो दुता देवाक मागणे या संवसारी जेचो सैरो आनी धर्मज जावन आसलेल्या भगेवन जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार सोमवाण मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टकारीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीचे कश्ट अडचणींनी साबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी बरो मौनपणी आमच्या त्या सवां खातीर आमी मागया गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर गांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर भुरग्यां बाळां खातीर युवा जाणां खातीर मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर मागया आस्पत्रेंत आसच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळार येवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया विविध रितीने दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर तांच्या बिझनेसाचेर वावराचेर कृषीचेर तांच्या हर एका चटवटिकेचेर देवाची बेसाव आमी मागया ह्या पवित्र थळार विविध रितीने सेवा दिवच्या आमच्या बिरगजीच्या सभार बऱ्या मनाचे व्यक्ती हर एक दीस म्हणल्यार बरे वावुरतात सेवा दितात विविध रितींची सेवा दितात तांच्या बऱ्या मनाक हजारो वांट्यांनी सांजू दितात देव मागोवन बेसावांनी भरून दी म्हणून मागया प्रत्येक जावन सांजू दितात देवाची मजत आमी मागया हांगासर जावं कशी आत्मीक आध्यात्मीक तेलावण्याचे रितीर ती फळां बरी जावचे खातीर बरी करून जावचे खातीर हांगासर येवच्या त्या याजका खातीर तांच्या पंगडा खातीर हांगासर विविध रितीन सेवा दिवच्या वावर करतल्या हर एकल्या खातीर एक घडीभर आमी मागया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावन दे हे वर्च्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडाय जावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवसुनीचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवातिकी तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अजे आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर भांगोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमीन. देवाचो एकलोच भोव जेजो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार पर्यंत आमचे संगत आसा
तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करू, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरू, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण कर. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले, तो तुमचे रियाचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आनी सर्प द्वेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुखार प्रजाचे शिस्तरा पवित्र स्थानिया आसा हांव तुमच्या संगता आता आनी सदा. भितरी आसा येते वावराणी तोडे सोमे अवकार मोरी आशीर्वाद दिवा सांजुता देवा बगीन कुर्साची गुरु निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे हुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.